नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. माध्यम धोरणाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय. सरकारी शाळेंत भुरगीं 40 परस कमी आसल्यारच लागसार प्रादेशीक भाशेंत नव्या शाळेक मान्यताय. फोर्सान दिलो नव्या धोरणाक येवकार. फाटल्या सरकारान भरूंक ना कर्मचाऱ्यांची 109 कोटी पेन्शनाची रक्कम. सरकार थारायता शेक आनी मरीन ऑपरेशन्स पॉलिसी. म्हादय ट्रिब्युनल चालीक लागचें म्हूण सरकार सुप्रीम कोर्टांत. मुख्यमंत्र्यान केलो विस्वासघात. गेट वेल सून दिगंबर कामत ह्या फेसबुकावेल्या ग्रुपाची भावना. पर्रीकरा कडेन आशेन पळोवपी हजारांनी तरणाटे निरशेले. माध्यम प्रस्नावेल्या पर्रीकराच्या तोडग्याचे काँग्रेसीन केलें स्वागत. काँग्रेस म्हणटा फाटल्या सरकारान नोकरेची नेमणूक पत्रां दिल्ल्यांक कामार घेवचे. आनी युरो फुटबॉल कप शुक्रारा सावन सुरू. गोंयांतय पातळटा युरो कप फिवर. क्लबांच्या जर्सीचो सेल धरता नेट. सर्त फुडें वता तशी जर्सींक धिट्ट्यो पडपाची स्पोर्ट्स शॉपांक आस्त. पळयात युरो कपाची तयारी. आतां खबरो विस्तारान. नव्या माध्यम धोरणाक सरकारान बुधवारा मान्यताय दिली. सरकारी शाळेंत 40 भुरग्यां परस कमी विद्यार्थी आसल्यारच तिचे लागसार प्रादेशीक भाशेंतल्या नव्या शाळेक मान्यताय दितले हें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. दुसरे वटेन सरकाराच्या ह्या धोरणाक येवकार दिवचो आनी संबंदीत हेर समाज घटकांक ह्या विशयावेल्यान दुखोवचें न्ही अशें फोर्साचे बुधवारा दक्षिण गोंयांत जाल्ले बसकेंत थारला म्हणपाचें सुत्रां सांगतात. अधिकृत भुमिका फोर्स 1-2 दिसांत जाहीर करतले. काँग्रेसीचो दाबोळेचो आमदार माविन गुदिन्होनय सरकाराच्या निर्णयाक येवकार दिला. There are 152 non-grant-in aid schools, 152 English schools, non-grant, which had gone to English medium. कारण ह्या शाळांक मराठी किंवा कोंकणी मिडियम मेळना आसलें परमिशन. न मेळपाचें कारण की खंय तरी आजूबाजूक सरकारी प्राथमीक न चलणारी शाळा म्हणजे 7 भुरगीं आशिल्लीं 12 भुरगीं आशिल्लीं शाळा आसताली एका किलोमिटरा भितर. Today's cabinet decision has relaxed that clause. Any school less than 40 is not being calculated while giving permission. Less than 40. Less than 40 school in a school, not class. Students, then that will not be counted for giving permission to Kokni Marathi school. Distance criteria काढून ना, पण जर न चलणारी शाळा मरान आसा इन शॉर्ट 40 सकयल म्हणजे न चलणारी अशी शाळा गृहीत धरली वचची ना परमिशन डिनाय करपाक. कितें जातालें नाल्यार ताका इंग्लिशीन परमिशन मेळटालें, कोंकणी मराठीन मेळनासलें. सो इट द स्कूल गव्हर्मेंट स्कूल विथ सम 30 स्टुडंट or 20 स्टुडंट वॉज बिकमिंग एक्चुअली progressing, was forcing grant-in aid schools or private schools to go into English. So we have withdrawn that. त्यामुळे म्हाका आतां सकाळचे कालच्यान 6 स्कुलां तरी म्हजे कडेन पावली की जी आमी कोंकणीन शिकयता किंवा मराठीन शिकयता आमकां मेळटलें काय म्हूण विचारपाक. माय होप इज दॅट आउट ऑफ दॅट 152 एटलीस्ट 50 schools will switch over to कोंकणी मराठी if grant is made available. This is the target. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान माध्यमाचो प्रस्न कुशळटायेन सोडयला अशी तोखणाय दाबोळेचो आमदार माविन गुदिन्होन केल्या. मुळाव्या शाळांच्या माध्यम प्रस्नावेल्यान गोंयांतल्या समाजांत फूट पडिल्ली. पर्रीकारान हो प्रस्न ज्या पद्दतीन सोडयला ते पळयल्यार तो खरो फुडारी सोंपता. भाजपाच्या परंपरागत मतदारांक दिल्ले उतर तांणी पाळ्ळा. तेच भशेन नव्यान भाजपांत आयिल्ल्या लोकांकय पर्रीकारान सांबाळ्यात अशें माविन म्हणटा. माध्यम प्रस्नाचेर फोर्साच्या कार्यकारिणीची बुधवारा मडगांवां बसका जाली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान जाहीर केल्ल्या धोरणाचेर ह्या बसकेंत खोलायेन भासाभास जाली. सरकारान जाहीर केल्ल्या धोरणाक येवकार दिवचो अशें मत बऱ्याच वांगड्यांनी उक्तायलें अशी माहिती सुत्रांनी दिली.
सरकारा कडल्यान अधिकृत जाप मेळ्ळ्या उपरांतच फोर्साची भूमिका स्पश्ट करपाचे बसकेंत थारले. प्रुडंट मिडिया खातीर पणजेच्यान आमचो खबराकार प्रतीक परब, मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस, ज्येष्ठ चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी आनी चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी. फाटल्या सरकारान सरकारी कर्मचाऱ्यांची 109 कोटींची पेन्शनाची रक्कम आणि इन्कम टॅक्स रिटर्न भरिल्ल्या नात ही गजाल स्वता मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगल्या. सरकार जुलै मेरेन नवे शॅक आनी मरीन ऑपरेशन्स धोरण जाहीर करतले. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर नवो प्रादेशीक आराखडो तयार जातलो. म्हादय प्रस्नाचेर ट्रिब्युनल चालीक लावचे म्हूण सरकार सर्वोच्च न्यायालयान गेला, अशी माहिती बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली. तुमकां काँग्रेस आर्थीक हे सांगू हांव स्थिती तांच्यांनी निर्माण केल्ली. 2008 पासून दिगंबर कामतीन एकूय पयसो सरकारी नोकरांचो पळय कापला पेन्शनाक, कितें म्हणटा तो पेन्शन मरे तें टर्मिनल बेनिफीट, एकूय पयसो डेपॉझीट करूं ना NSDLाक. 109 crores are the liability today. Yesterday I have given orders and money, order and money, both, to deposit 49 crores out of it. 109 कोटी जे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पैसे NSDL कडे वचूंक जाय आसले 2008 पासून, ते पैसे फाटल्या सरकारान धाडून ना किंवा वेगळे काडूनय दवरून ना. 109 कोटीची लायबिलिटी आहा. आयज हांवें डायरेक्शन दिला इमिजिएटली 49 कोटी धाडा म्हणून, आनी हे वर्स सोंपच्या पयलीं एकूण एक पयसो पावूंक जाय. लायटीचे जाले, PWDचे जाले, आतां हेजे पेन्शनाचे सांगले तुका, आनीक सांगूंक जाय तें सांगता. NCCचे ह्या ऑफीस आशिल्ले 7 वर्सां भाडें भरूंक नासलें. हय, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे उदकाचे पेमेंट इरिगेशनाक जावंक नासलें. कितले सांगूंक जाय, सांगीत रावता हांव. इन्कम टॅक्स डिडक्शन्स हॅव नॉट बीन पेड. Fishing ban has been kept like that only because there are two groups creating chaos about it. But my intention is to increase the ban period, which some of them supported. Next year we will see that it is increased to at least 60 to 75 days. After the season is over, now the season is over, the sea will be rough. In September, there has to be. I am making it very clear. We are coming out with good shack policy. I am in discussion with my minister, with the department officials. Let me have the discussion with the stakeholders, say up to June end. In July we will come with a shack policy which will include marine policy of operation. That means these equipments will be restricted to certain areas only. What is the status of the tribunal? What are interpol status? We have moved to Supreme Court, asking Supreme Court to direct Government of India to give adequate resources to the tribunal for functioning. Government of India has appointed tribunal, but they have not given them resources, including office, manpower. So Supreme Court कडे आम्ही अर्ज केला की Government of India डायरेक्शन दिवचे की tribunal functional करूं. Dispute between the two states. I will fight for Goa's right. Karnataka is not going to solve the problem. उदकाचेर तांचे कितले प्रॉब्लेम कोणा बरोबर आहा ते पळय, मागीर तुका कळटलें. माध्यमाचो प्रश्न लावन धरपाक काडिल्ल्या दिगंबर कामत गेट वेल सून ह्या फेसबुका वेल्या ग्रुपान मनोहर पर्रीकाराचेर माध्यमा वेल्या निर्णयाक लागून फोग काडला. ह्या ग्रुपाचें नांव बदलून आतां पर्रीकार गेट वेल सून करचें अशेंय कांय जाण मागपाक लागल्यात. माध्यमाच्या आंदोलनान सक्रियपणान देऊन फकत कोंकणी मराठीक अनुदान दिवपाची भाशा करपी भाजपान इंग्लीश शाळांकय अनुदान दिवन विश्वासघात केला अशें ते म्हणटात. फेसबुका वेल्या आपल्या कमेंटांत युगांक नायक म्हणटा, प्रादेशीक भाशा सांबाळपाक रस्त्यार देंवन आंदोलन केल्ल्या लोकांच्यो भावना दुखावल्यात. मनोहर पर्रीकारा कडच्यान कोणाकच ही अपेक्षा नाशिल्ली. राहुल नायक म्हणटा, फटयलो रे फटयलो, गोंयकारांक फटयलो, आतां गोंयकारांची सटकली. वैभवी काणेकार म्हणटा, इंग्लीश स्कुलांक अनुदान दिल्ल्यान कोंकणी स्कुलांचो आंकडो 70% देंवतलो. आराज मुल्लाक दिसता पंगडाचें नांव बदलून आतां गेटवेल सून मनोहर पर्रीकर करपाक जाय. अमेय कामत म्हणटा, आतां आख्खें गोंय रावला गेटवेल सून मनोहर पर्रीकार पंगड केन्ना सुरू जाता तो पळोवंक. तो हें म्हणटा, मनोहर पर्रीकाराचे माध्यमा वेल्या निर्णयाचें वर्णन एका शब्दांत करत जाल्यार तो म्हणल्यार विश्वासघात. कांय जाणांनी मुख्यमंत्र्याच्या ह्या निर्णयाक येवकार दिला.
गेट वेलसून दिगंबर कामत पंगड बुधवारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. आमी सीएमाक अपील केल्ले की कॅबिनेट डिसिजन जावचे पयलीं आमी हेजेर डिबेट करपाक सोदता म्हणून एक ओपन डिबेट. पूण ऑलरेडी आज सकाळीं कॅबिनेट डिसिजन जालें म्हणून आमी सांजचे वचून अर्जंटली सीएमाक मेळ्ळे. सो तशें आमकां उलोवपाक मेळूं ना. तांच्यान सांगलां ह्या 2 दिसां भितर आमकां एक मिटींग दिता आनी त्या प्रमाणे डिस्कस करता. आमचो एक्शन प्लॅन आमी हेजे मुखार थरयतले, कित्याक हाजे पयलीं सुद्दां आमी केन्नाय कितें केलां तें सगळ्या लोकांक ग्रुपांतल्या सगळ्या मेंबरांक कन्वेन्शन घेवन कन्सिडर करूनच केलां. सो हेय बीन आमी एक सीएमाक मेळटकीर एक 2 दिसां भितर रोखडें कन्वेन्शन घेतले आनी त्या प्रमाणे आमचो मुखावेलो प्लॅन ऑफ एक्शन थरयतले. आमी रावल्या विष्णू वाघ कितें स्टेटमेंट दिता ते, कित्याक ते आमच्या वांगडा पयलींच्यान आशिल्ले, आमच्या यूथ मुवमेंटान सामके ते आमचे बरोबर आशिल्ले. आमी अपील करता विष्णू वाघाक की तांणी फुडें येवन आपलो स्टँड हांगा क्लियर करचो म्हणून. पणजेच्यान आमचो खबराकार नवदीप आगियार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.